दाबोळे मतदारसंघात माविनान कितलींशींच कामां हातांत घेतल्यात। चिखली नवी सिवेज लायन, न्यू वाड्यार ग्राउंडाचें सोबितीकरण, चिखली वाड्यार नवी हायमास, कितलींशींच कामां सुरू जाल्यांत। पळयात दाबोळेच्या कामाचेर रिपोर्ट। Now that it is a fait accompli, they should also adhere to doing certain good for the public. They are just running their businesses or their industrial estates without paying a single rupee revenue to any authority. Panchayat does not get any income, Komdat does not get any income, and this land belongs to the Komdat. याच वाठारांत माविनान 70 लाखाची सिवेज लाईन घाल्या। Today's work is a work of almost 70 lakhs, which covers this particular area where I have come. It was a long-standing demand because you had overflowing septic tanks here. There was just no provision to have another additional septic tank being built. You cannot empty septic tanks every 15 days. Obviously, it cannot be done. In the next 3 months, it will be completed. न्यू वाडे ग्राउंडाचे ताणे इन्स्पेक्शन केले। ग्राउंडाचे काम रोखडेच हातान घेवपाचे आसा। New Wadem ground, which is in a very bad condition. I've just asked my officials and I've been taking the feedback from them also. They have also rightly said we cannot put grass, but we will be leveling this ground, putting new mud, so it will have a new look. Along with that, we are increasing the fencing all along the ground so that no mischievous elements can come and misuse the ground as it is happening now. चिखली आणि वाड्यार रातची लोकांक रस्त्यार लाईट ना। पर्यटन मंत्र्याकडे उलोवन बंद पडिल्ले हायमास रोखडेच चालू करून घेतलो म्हूण माविन उलयला। I know ultimately it is a collective responsibility, but since it is in the domain of tourism minister. प्रुडंटा खातीर सुरेंद्र मडगयकार। GCAची 10 सप्टेंबराची जनरल बॉडी फुडें धुकलची म्हूण घाल्ली याचिका हायकोर्टान घेवंक न्हयकार दिलो। आदलो रणजी प्लेयर हेमंत आंगलेन याचिका घाल्ली। आमसभेत GCAचे नेमावळींत बेकायदेशीर दुरुस्ती जावपाची शक्यताय आसा। तशीच संघटनेचे मेमोरंडमाची पुनर्रचणूक जावंक शकता। हो प्रकार लोढा समितीचे शिफारशी आड म्हूण आंगलेचो आर्ग्युमेंट। तशें कितें जाल्यार कोर्टांत येवंक आंगलेक हायकोर्टान सवलत दिल्या। बुरशेपणां करपी आनी नितळसाण दवरिनासतना खाणां दिवपी गाड्यावाले आनी फास्ट फूड वाल्यांचेर गोंयभर FDAच्यो रेडी पडपाक लागल्यात। म्हापशें अनहायजिनीक म्हूण मिरची भजी विकपी 3 गाडेकारांचेर FDAन एक्शन घेतली। अलंकाराकडचे अफलातून रेस्टॉरंटाचेरूय FDAची रेड पडल्या। मडगांवांय FDAन चायनीज नेस्ट रेस्टॉरंटाचेर रेड मारली। बुरशेपणां करपी फास्ट फूड रेस्टॉरंट आनी गाडेवाल्यांचेर FDAची नदर आसा। FDAन म्हापशेच्या बस स्टँड वाठारांत रेड मारली। थंय मिरची भजी विकपी गाड्यांचेर नितळसाण नाशिल्ल्यान 3 जाणांचेर कारवाय जाली। FDAन फिनेल घालून माल डिस्ट्रॉय केलो। 3 गाड्या हांगासरले काडल्या आनी वयर एक हॉटेल अफलातून म्हणून आहा तोय भायर करतना मेळ्ळा। ताका आमी आज इन्स्ट्रक्शन दिल्या की बंद कर म्हणून। एक तर तो विदावट लायसन्स आनी तेय बी भायर करता हे कंडिशन हायजिनीक ना म्हणून ताका आमी बंद करता। हेका लागून तांकां खूब इफेक्ट जाता म्हणून ते एक मेन कारण। आनी एक जे कंडिशनान ते म्हाका करतना मेळ्ळा ते टोटल अनहायजिनीक कंडिशन आसा, म्हणजे ते खाण्या योग्य ना म्हणून ते आमी एंटायर तेंचे स्ट्रक्चर काडपाक लायला। आनी हेजे फुडें आमी पळयतले की ते हे कंडिशनान आमी तांकां करपाक येवपा ना। इतले मजगतीं मडगांवांत FDAन कारवाय करत चायनीज रेस्टॉरंटाचेर रेड मारली। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। घेऊ एक ब्रेक।